लुकाप्रमाणे सुवार्ता 57 वडखोन तांचे मध्ये कोण श्रेष्ठ हे विषयी शिसामध्ये तर्क उठले. तवळ जेसू तांकां सांगी लागलो, संसारी राय आपल्या भरसा वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात. असो अधिकार चलयतल्यांक परोपकारी म्हणटात. पूण तुमचे मध्ये तशें जायनाये. तुमचे मध्ये कोण व्हडलो आसा तो ल्हान जावं. अधिकारी म्हूण आसा तो सेवक जावं. सांगा म्हाका, ह्या दोगां मध्ये कोण व्हरतो? जेवणाक बसता तो की जेवण वाडून सेवा करता तो? जेवणाक बसता तो न्हयवे. तरी पूण हांव तुमचे मध्ये सेवा करतल्या सारको आसा. तुमी ते मुच्या कष्टा आनवारांनी मुचे सांगाता रावलेले. देखून जशें मुच्या बापान म्हाका राजवडकेचे हक्क दिला तशें हांवय तुमकां तें दिता. तुमी मुच्या राज्यांत मुचे सांगाता बसून खातल्यात आनी पियेतल्यात. इस्रायेलाच्या 12 कुळयांचे पालन करूंक नित्यासनाचेर बसतल्यात. पेद्रो इन्कार करतलो. सिमांव, सिमांव, पळय, गोंव साळणेर घालन साळले बरे. तुमकां सकटांक साळूंक सैतानान अधिकार मागून घेतला. पूण तुजो भावार्थ दंडळना जावंक हांवें तुजे पासत मागणें केला आनी तूं फाटीं परतल्या उपरांत तुज्या भावांक थीर कर. पेद्रोन जाप दिली, सोमया, तुजे सांगाता बंदेंत वचोंक आनी मरोंक सयत हांव तयार आसा. जेसून ताका म्हणलें, पेद्रो, हांव तुका सांगतां, तूं म्हाका वळखनाय म्हूण 3 फावटी तूं भाजता पर्यान आज कोंबो साद घालचो ना. चिरी, बुथी, तालवार. उपरांत जेसू तांकां सांगी लागलो, पयनाक चिरी, बुथी वा वानो नासतना हांवें धाडल्या वेळार तुमकां कांय पुणी उणें पडलें? तांणी जाप दिली, कांय ना. जेसू तांकां म्हणालो, पूण आतां जाचे लागीं चिरी आसा तो ती घेवं, तशेंच बुथी घेवं, आनी जाचे लागीं तालवार ना तो आपलो दोगलो विकून पुणी एक मोलाक घेवं. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, खोट्या सांगाता ताका लेखलो अशें आसा ती पवित्र पुस्तकाची सांगणी मुचे थंय जारी जायसय. वय मुचे विशयांत कितें सकड बरोवन आसा तें खरें जावन येता. आनी ते म्हणाले, सोमया, पळय, हांगा 2 तालवारी आसात. ताणें तांकां म्हणलें, तितलें पुरो. आमेन.